Praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदांकाळचो देव आसा. ताचे थंय आमचें जिवीत आसा. आनी तें जिवीत जावन आसा हर एका मनशाक उजवाड. जे वेळार जुआंव आपले शुभ वर्तमान दितालो, आपले देवाची खवायकी प्रगट करतालो आनी तो खवायकी प्रगट करतना अशा भाशेन आराडटालो. सर्वेस्पराच्यो वाट नीट करात. आनी हें खूब म्हत्वाचें आसा आयज तुज्या आनी म्हज्या लायफान. आयच्या देवाचें उतर आमकां हेंच समजून सांगतलें. सर्वेस्पराची वाट नीट करात. पळयात बाबा, जसो आमी आमच्या जिवितान चलता, हर एकाच्या जिवितान सर्वेस्परान एक प्लॅन केला. हर एकाच्या जिवितान, तुज्या जिवितानूय प्लॅन केला, म्हज्या जिवितानूय सर्वेस्पर देवाचो प्लॅन आसा. तसोच जुआंव भागणाराच्या जिवितानूय सर्वेस्पर देवाचो प्लॅन आसलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो प्लॅन अशा भाशेन आसलो, कितें तर सर्वेस्पराची वाट नीट करूचो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पवित्र पुस्तक अशा भाशेन सांगताले, कितें तर एक ताळो अरण्यान बोबाडटालो. एक ताळो अरण्यान आयकोंक येतालो आनी तो ताळो जेजू क्रिस्ताच्या आदी प्रगट जालो. देखून जेजू क्रिस्त जॉन द बॅप्टिस्ट विशीं अशें म्हणटा, तेच्या भाशेन कोण आसोंक ना, ताचे भाशेन कोण जावंक ना आनी ताचे भाशेन कोण जावचो ना. पळयात, ज्या वेळार पवित्र पुस्तक सांगता जॉन द बॅप्टिस्ट जल्माक येयलो, तेच्या जिवितान एक देवाचो प्लॅनिंग आसलो. तो देवाचो प्लॅनिंग देवान तेच्या जल्माच्या आदी दवरलेलो न्हू, जल्मा उपरांत. तुमच्याय जिवितान देवान जे प्लॅनिंग दवरल्या, ते तुमचे प्लॅनिंग तुमच्या जल्मा उपरांत न्हू, पूण तुमच्या जल्माच्या आदी. कित्याक ज्या वेळार जाकारियास मागणें करतालो, त्या वेळार थंय दूत आयलो आनी दितान म्हटलें, कितें तर खुशाल जा आनी मुरगाट. कित्याक तो जल्माला म्हूण जायते जाण खुशाल जाता. आनी थंय जुआंव बॅप्टिस्ट विशीं प्रॉफेसी जाली. ती प्रॉफेसी अशा भाशेन आसली, तो देवा उजीर व्हड जातलो आनी सोरो वा लागीं तो पिवचो ना. आनी आपली आवयच्या कुशव्यान थानूच तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. हें प्लॅन आसलें देवाचें जॉन द बॅप्टिस्ट विशीं. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक देवाचें प्लॅन आसलें जॉन द बॅप्टिस्ट विशीं. तें म्हटल्यार लूक चॅप्टर 1:16. पयले प्लॅन आमकां हांवें सजमता. ते फर्स्ट प्लॅन जावन आसा, तो जल्माला म्हूण तो जायते जाण खुशाल जातले. लूक चॅप्टर 1:14. दुसरें प्रॉफेसी आसली तेचे विशीं. तो म्हटल्यार तो व्हड जातलो आनी सोरो आनी लागीर पिवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. एक दुसरी प्रॉफेसी आसली. तिसरी प्रॉफेसी अशा भाशेन आसली, तो आवयच्या कुशव्यान तानूच पवित्र आत्म्यान भरतलो. ही तिसरी प्रॉफेसी. चवथी प्रॉफेसी आसली, इस्रायल संस्थीक जायत्या जाणांक तो धनिया देवाशी हाडटालो. ही चवथी प्रॉफेसी. पांचवी प्रॉफेसी, बापायची काळजां भुरग्या सरे व्हरून घालत्यानूय तांकां नितीवन
आनी सकत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आमेन. आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो प्रॉफेसी आसल्यो त्यो एका जॉन द बॅप्टिसा विशीं आसा. आतां जॉन द बॅप्टिस्ट जल्माक येवचे आदी ही प्रॉफेसी तेच्या आवय बापाय देवदूतान करीत केली. देखून आवय बापाय जी प्रॉफेसी जी केल्या, जी एंजल्स वरवीं तांकां सजमली ती पाळूंक लागली. तेच्या उपरांत जॉन द बॅप्टिस्ट ह्यो व्हड जालो. आनी जॉन द बॅप्टिस्ट व्हड जाल्या उपरांत जे आतां काय तेची मम्मी डॅडी आसली ते आतां काय तेंच्यांनी ती प्रॉफेसी पाळली आनी पाळूंक भाग लायलो. पूण तेच्या उपरांत तो वाडोन व्हडलो जाल्या उपरांत आतां जॉन द बॅप्टिस्टची जबाबदारी आयली. जी कितें प्रॉफेसी देवदूतान केल्या, पवित्र आत्म्या वरवीं केल्या, ती प्रॉफेसी तेणी पाळची. आनी अशें देखून तेणी जशी प्रॉफेसी बरयलेली आसली, जशें पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसलें तशें जॉन द बॅप्टिस्टान करूचो प्रयत्न केलो. आमेन. हें जावन आसलें जॉन द बॅप्टिस्टाचें प्लॅनिंग. जॉन द बॅप्टिस्ट म्हणटा ताच्या वाणाची वादी काडून म्हाका भाग ना. कित्याक तेणी जेजू क्रिस्ता थंय संपूर्ण विश्वास दवरलो आनी तेचें जिवीत जे ताका जेजू क्रिस्त येयना ना ह्या संवसारान आनी आपलो वावर सुरू करना ना तेचे आदी ताकायत आसलें. पूण जेजू क्रिस्त आपलो वावर सुरू केल्या उपरांत तो फाटीं रावलो आनी जेजू आपलो वावर फुडें करून गेलो. पळयात आयज हांव कित्याक उलयता जाणा बाबा, दर एकल्याच्या जिवितान देवान एक प्रॉफेसी केल्या, देवान एक भविष्यवाणी केल्या आनी ती भविष्यवाणी तुज्या आनी म्हज्या बऱ्या जिविता पासत आसा. हालेलुया. तुज्या आनी म्हज्या बऱ्या जिविता पासत आसा. हालेलुया. सदांच मतीन धरा, सदांच मतीन धरा, ही तुजी आनी म्हज्या बऱ्या जिविता पासत आसा. सो आमी सदांच लक्ष घालूंक जावो. जशें हर एका देवाच्या सेवका विशीं देवान प्रॉफेसी केल्या तशीच प्रॉफेसी, तशेंच प्लॅनिंग देवान तुज्या आनी म्हज्या वरवीं केल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुज्या आनी म्हज्याय वरवीं केल्या. सो भोव इम्पॉर्टंट आसा जें तुमच्या लायफान देवान तुमकां दिलां तें पुरें करूं. आमेन. तें पुरें करूं. कित्याक खूब म्हत्वाचें आसा. पळयात जॉन द बॅप्टिस्टान जशें पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसलें तशें केलें. देवदूतान म्हटलेलें फर्स्ट प्रॉफेसी केल्ली तेका तुवें जुआंव म्हूण नांव दवरुचें. सेकेंड प्रॉफेसी केल्ली तो खुशाल जावन मुरगडटलो आनी तो खुशाल जावन मुरगडटलो आनी तो जल्माला म्हणून जायते जावन खुशाल जातलें. थर्ड प्रॉफेसी केल्ली तो देवा उजीर व्हड जातलो आनी सोरो आनी लागीर पिवचो ना. फोर्थ प्रॉफेसी केल्ली तो आवयच्या कुशव्यान तानूच पवित्र आत्म्यान भरतलो. पांचवी प्रॉफेसी केल्ली इस्रायलच्या संस्थेक जायत्या जाणांक तो धनिया देवाशी परतून हाडटलो. सव्वी प्रॉफेसी केल्ली बापायची काळजां भुरग्यांचरी वळून हाडटलो आनी खालते न्हय तांकां नितीवण मनशाचे जाणवयेंतान ओडून हाडटलो आनी देवाक एक पुर्ती परजा तयार करतलो. ह्यो जावन आसलो जॉन द बॅप्टिस्टच्या जिविताचो प्लॅनिंग देवाचो. आनी तो प्लॅनिंग जॉन द बॅप्टिस्टान आपल्या जिवितान पुरो केला. जॉन द बॅप्टिस्टान आपल्या जिवितान तो प्रॉमीस पुरें केला. सो आयज म्हज्या आनी तुज्या जिवितानूय पासून एक देवान दवरलेलें एक प्रॉमीस आसा आनी तें प्रॉमीस तुवें आनी हांवें पुरें करूंकूच जाय. जर तें प्रॉमीस तुवें आनी हांवें जर पुरें करना ना जाल्यार आमच्या जिवितान जे देवाची
येवजण आसा, देवाची मांडवळ आसा ती आमी खंय तरी फाटी घालता. पळयात, ह्या संवसारान तुमी येवंक नात मौज मजा करूंक, ह्या संवसारान येवंक नात तुमी गिरेस्तकाय जमा करूंक, ह्या संवसारान तुमी येवंक नात आनीक कितें व्हड खुशालकाय मेळोंक ना. पयले ह्या संवसारान तुमी येयल्यात देवाचें राज तुजे भितर हाडूंक आनी तुजे भितरले देवाचें राज दुसऱ्याक परगटूंक. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा, जॉन द बॅप्टिस्टान फर्स्ट प्रवचन केलें, मन बदलात सर्गीचें रास लागीं पावला. कित्याक ताका जाणा आसलें जेजू क्रिस्त येयला, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान जिवंत जालो. सो आतां ह्यो शेवटचो वेळ आसा. आमेन. तो शेवटचो काळ आसा. त्या उपरांत जेजू क्रिस्तानूय सेम प्रीच केला, मन बदला सर्गीचें रास लागीं पावला. सो सेम प्रिचींग आसा, मन बदला सर्गीचें रास लागीं पावला. सो खूब म्हत्वाचें आसा तुजें आनी म्हज्या जिवितान मन बदलणें, कित्याक तें रास लागीं पावला. आमेन. हालेलुया. पळयात, जशें आमी ह्या संवसारान चलता, हे निमाणे दीस आसा. निमाणे दीस आसा. निमाणे दीस आयज पासून सुरू जावंक नात, ह्या वक्तार सुरू जावंक नात, पूण निमाणे दीस ज्या वेळार जेजू क्रिस्त येयलो ह्या संवसारान त्याच वेळा पासून सुरू जाल्ले. कित्याक बायबल सांगता काळ भरला, वेळ लागीं पावला. आमेन. सो खूब म्हत्वाचें आसा तुज्या आनी म्हज्या जिवितान जेजू क्रिस्त सजमोन घेवंक. पवित्र पुस्तक सांगता, जसो नोहाच्या वेळार फ्लड आयलो आनी फ्लड येवन जायते जाणटे पर्यायान मेले आनी तांकां खबरूच नसलें कितें पर्याय येतलो म्हणून. तांकां दिसलेलें नॉर्मल आसात दीस, पूण अवचीत पर्याय येयलो, नाश जाले. पूण तेतूनसून फकत नोहा आनी नोहाची फॅमिली रावली. कित्याक तेणी आपलें जिवीत देवाक भेटयलेलें, तेणी आपलें जिवीत देवा भाशेन जियेलेलें. पळयात, भोव इम्पॉर्टंट आसा तुमच्या जिवितान देवा सांगाताक चलणें. देवा सांगाताक चलणें. जॉन द बॅप्टिस्ट देवा सांगाताक चल्लो, देखून जेजू खाशा म्हणटा, जॉन द बॅप्टिस्ट भाशेन कोण जावंक ना, जॉन द बॅप्टिस्ट भाशेन कोण आसचो ना आनी जॉन द बॅप्टिस्ट भाशेन कोण जावचो ना. आमेन. सो पळयात, हर एकाच्या जिवितान देवान एक प्लॅन दवरला आनी तो प्लॅन पुरो करूंकूच जाय. कित्याक त्या प्लॅना वरवीं देवाचे राज लागीं पावता. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जीजस, ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून. थँक्यू होली स्पिरीट, तुजी उतरां साशणीक जिविताची, जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फाव दुसरी करता, सदां सदां. आमेन. गॉड ब्लेस.